रस्त्याचे उलयता आसतना आय वुडंट ट्राय टू मेक एवरीथिंग एज अ बिग स्टोरी, पूण एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर की रस्तो सगळ्यांकूच जाय. हायवे आसूं, इंटरनल रोड आसूं, बारीक पांयवाट आसूं, आनी दीस वी कन्सिडर इज वन ऑफ द बेसीक फंडामेंटल रायट्स ऑफ अस वेन वी टॉक एज टॅक्स पेयर्स. मिनिस्टरान पोर्टफोलियो घेतकर ही हॅज बीन जस्ट कमिंग आउट ऑफ द कोड, आनी कोडांतल्यान भायर सरता आसतना जे रस्त्याची हालत जाल्या त्या हालतीचे चॅलेंज ताणें जरी घेतलें, आय एम अंडरस्टँडींग वॉट ही इज गोईंग थ्रू, बट एट द सेम टायम वी नीड दी सपोर्ट सिस्टम. काल काय पयर एक मिडियाचेर व्हायरल जालें की टीव्ही रिपोर्टर वता आसतना आज बेतीन त्या रस्त्यार जे हांवें पयर 0 आवर मेन्शनाक आनी कॉलिंग अटेन्शनाक घेतिल्लें स्पीकर सर, की तो वता आसतना पोट ओला वयल्यानूच पडलो. आतां ही गजाल स्पीकर सर हास्य करपाचें खंयच ना. इट इज समथींग फॉर अस टू सिरियसली टेक कॉग्निजन्स ऑफ अँड अंडरस्टँड वॉट नीड्स टू बी डन. हे सगळे आमी जे बारीक बारीक गोश्टी आसता तो सगळ्या सर्वसामान्य मनशाक सगळ्यांत चड लागता, कित्याक ही इज ऑन अ 2 व्हिलर, ही गोज विथ हीज फॅमिली, ही गोज टू सी दॅट इज सेक्युअर्ड वेज ही ट्रॅवल्स, आनी ताच्या खातीर पोट होल दिसलो म्हणून स्लो जालो जाल्यार फाटल्यानच्यान कोण मारतलो म्हणून ताका सेक्युरिटी नासता. पोट होलांतल्यान भायर सरतलो जाल्यार खंयच्या वाटेन बॅलन्स गेले आनी पडलो आनी फुडें कोण आयलो जाल्यार ताजी सेक्युरिटी नासता, आनी दॅट टायम लायफ इट सेल्फ बिकम्स इनसेक्युअर. ताच्या खातीर पयलीं आमच्या मिनिस्टराक सांगिल्लें की लोबरां आनी ते माती घालपाचे दीस करच्या पेक्षा विच एवर वे यू कॅन डू. I don't want to criticize any subject because it is a challenge to him because it's just come out of the code. But he has to act, Speaker sir, and ताज्या हातून म्हाका दिसता CMान जाल्यार ताका सेपरेट एलोकेशन करचें, wherein he is able to concretize the certain patches which will give us at least motorable roads till the monsoon ends. Speaker sir, हायवेचेर म्हणजे समज घेतले पोरवरीम बाजाराच्यान you come straight up to मांडोवी सर्कल, तुका you will realize what the commuters are facing. सिमिलर प्रॉब्लेम स्पीकर सर म्हाका इंटरनल रोड्सार जाल्या. बट इंटरनल रोड्साचो विशय वेगळो आसा, कित्याक लास्ट 2-3 वर्सान आमी उदकाचे पायपलायन, अंडरग्रावंड केबलाचे पायपलायन, बाकीचे गोश्टी केल्ल्या खातीर आमी हॉटमिक्स केलोच ना, सिरेज करपाक घेतिल्ली. आनी ताच्या खातीर आमी हॉटमिक्स न करता वी ओनली रिक्वेस्टेड रेजिडेन्सीज, आवर पीपल, आवर कॉन्स्टिट्युएंट्स टू होल्ड. दे हॅव गॉन थ्रू अ फेज वेर ताची घरांत भायर धूळ, तांकां त्रास जाल्या, सगळ्यांनी त्रास भोगले आनी डेव्हलपमेंट वेळार जाताच. पूण आतां स्पीकर सर हो पावस जायना फुडें जी 2 वर्सां आमी एकूय हॉटमिक्स करूं ना, ते परवरच्या भागान ह्या वर्सा हॉटमिक्स जावपाची गरज आसा, बिकॉज द इंटरनल रोड्स एंड एक्सटर्नल आर इन अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन.